प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर, वोड 27 ते 32 पर्यंत. Luke chapter 5 verses 27 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाच्या उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसुलदाराक मांडवीर बसतलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सोडून तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी 2 वसुलदारांची आनी तांच्या सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड केट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या 2 शास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारांनी पातक्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बोरयां असलेल्यांक न्हय पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. तुमी प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां आपोवंक हांव येनासलो. पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत मोन बदलचे खातीर असल्यांक की हांव आपोवंक आयलां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू लेवीक आपयता. आनी लेवी कोण आसलो? लेवी जावन आसलो माथ्यू. आनी माथ्यू आमी जाणो जेजूचो 12वांतलो एक शीस जालो म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आयज लेवीक आपयला आनी तो उपरांत जेजूचो शीस जालो आनी आतां आमी ताका सान माथू म्हणटा. हें अशेंच जालें काय? आमी पळयल्यार जाल्यार माथू एक 2 वसुलदार आसलो. आनी 2 वसुलदार म्हणटा ते भाशेन एकदम पातकी मनीस आसले. ते कितें करताले? ते टॅक्स जमा करताले आनी रोमकारां च्या बादशायक ते टॅक्स फारीक करताले. आनी रोमकार ह्या 2 वसुलदारांक सुबेज टॅक्स घेवपाक तांकां ही पदवी दिल्ली. आनी ते सगळे टॅक्स सुबेज म्हणजे लोकांक कडसून घेताले आनी जो टॅक्स चड आसा ते तांच्या पोटान घालताले. म्हणजे ते एक चोर आसले आनी इतली पातकां करताले, इतले व्हडले पातकी आसले. आनी आयज आमी वाचता की जेजू असल्या पातकी मनशाक, असल्या 2 वसुलदाराक तो विचून काडटा आनी ताका आपलो शीस करता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता की माथू इतलो पातकी मनीस आसलो, 2 वसुलदार आसलो, ताका पयशांची इतली आस आसली, तो दुडोन फाटी एकदम धांवतालो. आनी जेन्ना ताका जेजू आपयता तो कितें करता भाव भयणीनो? ज्या दिसा ताका जेजून आपयलो त्या दिसा जेजून लेवीन माथुवेन सगळें आपणें सोडलें. ताणें सगळें सोडलें. तो उठलो आनी जेजूच्या फाटल्यान गेलो. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी जेन्ना ह्या 28 वडीन वाचता की आनी सोडून तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो, आमकां हें दिसता की जेजून ताका सांगलें, बाबा उठ, तुजें काम बंद कर आनी हे म्हज्या फाटल्यान. आनी ताणें सगळें सोडलें आनी तो आयलो. तो हें घडोंक ना. भाव भयणीनो, देव जाणो आसलो की लेवी पातकी आसून ताका देवाचो मोग आसलो म्हणून. भाव भयणीनो, कितले फावटी आमी दुसऱ्यांक पळयता, कोण सोरो पियेता, कोण एकदम वायटपण करता ह्या संवसारान, आनी तांकां म्हणटा एकदम तो एक बेबदो मनीस, तो एके भाशेन एकदम वायट जिवीत सारता. पूण त्या मनशाक एक काळीज आसा, ताका एक मन आसा. आनी तो पातकी जाल्यार संवसाराच्या दोळ्या फुड्यान तो देवा कडसून देवाच्या वजी एकदम बरो मनीस आसत, कित्याक ताचें काळीज बरें आसत. तो ज्यो कोन्यो करता त्यो कोन्यो वायट आसत. आनी कितले फावटी आमी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमच्या भाव भयणांक पळयता, आमी जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फॅमिली मदें आमी पळयता की खूब लोक खरें म्हणल्यार तांच्यो कोन्यो एकदम वायट आसात. ती बरे भाशेन उलयनात, ती आतां तांच्यो कोन्यो बऱ्यो आसना. पूण आमी नकळो की तांचे मदें तांच्या भितर कितें बरें आहा तें. एकल्या मनशा मदें कितें तरी बरें आसा आनी देव पळयता फकत जें बरें आसा तें. आनी तो आतां माथुवाक विचून काडटा, लेवीक विचून काडटा
आनी जेन्ना तो लेवीक विचून काडटा कितें वाडटा लेवी जेजूक एक बरें व्हडलें जेवण करता आनी त्या जेवणार खूब दोन वसुलदार जे म्हत्वाचे आमी घाल्ले तेय येतात जेवणाक कित्याक जें घडलें म्हत्वाच्या जिवितांत जे देवान ताका पळयलें की ताचें जिवीत बदललें ताका खरोच काकूट दाखयली ताजें जें पातकां ताणें केल्लीं सगळें वायटपण केल्लें देवान ताचेर त्या वायटपणाचेर चोत्राय धरूंक ना पूण ताणें पळयलें की खरेंच मातू काळजांत ताणें एक बरो मनीस आसलो ताका आस आसली पूण जेन्ना ताका ती दया पयली ताणें देवाची जेजून ताका आपलो मोग दाखयलो आनी खरेंच ताका दाखयलें की ताका खो विचून काडला तो आतां मातू सगळें सोडटा आनी ताचे बरोबर जे लोक दोन वसुलदार आहात तेय आतां जेजूचे शिश्य जातात भाव भयणीनो आमकां आमी आयकना आमी वाचना की ते दोन वसुलदार शिश्य जाले पूण जेन्ना ते पळयता की मातू जेजूचो शिश्य जाता ते आतां सगळें सोडटात आनी आतां जेजूचे शिश्य जातात आयज बरे भाशेन आयज भाव भयणीनो आमी 2000 वर्सां जावन आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता आमी जेजूचे शिश्य जावया आमी कितें आमच्या जिवितांत वायट केलां आमी कसल्यो वायट कोन्यो केल्या देव आमकां त्यो वायट कोन्यो केल्या म्हणून आमकां तो पळयना तो पळयता आमचें काळीज आयज आमी खरीच भाशेन हें जेन्ना देवाचें उतर आयकता मातवा बरोबर कितें घडलें तें आमी पळयता आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां आपयता तो म्हणटा तुमी कसलें जिवीत चाललां कसलें वायटपण केलां तो आमकां भोगसूंक तयार तो आपली दया तो आमचो मोग ताची आपली कृपा ताजी दयाळकाय ती सगळी आमकां दाखयता आनी तो म्हणटा हांव तुमचें फाटलें जिवीत पळयना हांव तुमकां आतां म्हजो आपुरबायेचो करता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या उतरा वयर आमी चिंतता देवान लेवी कडसून मातुवा कडसून कितें घडलें तें आयज तें आमच्या बरोबर घडोवंक तें पावता जेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजूक पेटयता आमी जेजूक सांगता जेजू आमी खरेंच तुजें भोगसणें मागता खरेंच आमचें जिवीत जें आसलें तें आमी सोडटा आनी तुजे आतां पाटलावदार जाता आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया ज्या भाशेन देवान जेजून लेवीक मातुवाक केलें तें आमकांय करूंक शकता जेन्ना आमी जेजू कडेन येता ताच्या उतरा प्रमाणें आमी चलता आमच्या मनाची नडसवणी करता जेजूक आमचो सोमी आनी देव आमचो सर्वणार म्हूण मानून घेता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी सगळें बरें आपणायता जेजूचें शिश्य जाता आनी आमकां हें सर्गीचें सूख एक दीस भोगूंक आमी पावता आयज खरीच भाशेन ह्या उतराचेर परतून नियाळ करुया आनी हें जिवीत सारोंक आयज तान आमी फुडें सरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता